मायमगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स. डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट मनयता रोड सेफ्टी वीक. पूण ही रोड सेफ्टी कितली वीक आसा ते पळोवपाक मेळटा रस्त्यार. पळोवयात मिरामार सर्कला कडले वीक सेफ्टीचो रिपोर्ट. कोलवाळ सर्व्हिस रोडार कोयराच्यो राशी. पंचायतीची आडनदर सोंसपाक जायना घाणी घुट्टांनी. लोकांच्यो तापल्यात तकल्यो. खांडेपारा रस्त्यार भोवता टॅग आसलेल्यो गायी. मुख्यमंत्र्यान करता म्हटलेली कारवाई. सीएमान खरें करून दाखोवचे उतर मागतात एक्टिव्हिस्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकार उलयता तशें वागताच अशें ना. गोंय सरकार वर्सावळी प्रमाण रोड सेफ्टी वीक मनयता. सरकाराची ही रोड सेफ्टी कार्यावळ कितली वीक आसा हे हाचे आदी आमी दाखोवन दिला आनी आतां मिरामार सर्कला कडेनय परत दाखोवन दितात. पळयात विन्सेंट रोजारियोचो रिपोर्ट. हे आतां आमी आसा पळय ते मिरामार सर्कलाचेर आनी हिंगा तुमी ड्रेनेज पळया. फर्स्ट पळय एक हिंगा मोठो गॅप जाल्लो आसा, व्हडलो गॅप. आनी आतां हे सायडीक हे आतां पेंजीम सटी तूं मिरामार येता पळय ती सायड. आनी आतां तूं मिरामार सटी ह्या पेंजीम वयता पळय तिका सायडीक हे सायडीक पळयत जाल्यार हिंगा पळय इतली ड्रेनेज कट जावन इतले पळय हिंगा गॅप पडलेले आसा. हे तुमी हिंगा गॅप पळोवं येता. हिंगा आतां आमी हिंगा तुमकां आमची बायक घालून दाखयल्या. हिंगा कितले टू व्हिलर्सांक कितले डेंजरस आहा ते. हिंगा हे टू व्हिलर्सांकूच न्हू इवन फोर व्हिलर्सांक हिंगा आतां डेंजरस आहा ते. आतां तुमी पळयता हिंगा ही ड्रेनेज कितली वायब्रेट जाता पळय ती. हिंगा लोकांची सेफ्टी ना. आनी आतां तुमी पळयता हिंगा आमचो गव्हर्मेंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट रोड सेफ्टी वीक सेलेब्रेट करता. ही आतां रोड सेफ्टी वीक सेलेब्रेट करपाक ही फकत फंक्शनां करपाची व रोड्स कितें आहा रोडाचेर कितें सेफ्टी आहा ती पळोवपाची. ना म्हूण तूं पेंजीम सट्या मिरामार येतलोय जाल्यार टू व्हिलर्साची सेफ्टी ना. नाजाल्यार तूं मिरामार सट्या पेंजीमूय वयतलो जाल्यार ती सेफ्टी ना. आनी तुमी पळयता ही ड्रेनेज कशी वायब्रेट जाता ती. हें आतां फकत आमीच पळोवपाचें वो गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा गोंयान तेणी पळोवपाची वो खंयची रोड सेफ्टीची ऑथॉरिटी आहा तेणी पळोवपाची. जाल्यार तुमी पळया आनी आमकां सांगा हें.
गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो, इर्शाद शेख आनी ओमकार देशप्रभू. कोलवाळे सर्व्हिस रोडार गेली 10 वर्सां जाली कोयराचे दोंगर पळोवपाक मेळटात. हे बाबतीन पंचायतीची आडनदर जाल्या. मुख्यमंत्र्यान हालींच दिल्ली कोयरांविशींची घोषणा फकत घोषणाच उरिल्ल्यान फुर्योज जाल्ल्या लोकांनी आता नाक धापून तोंड उक्ते केला. पळयात पुराय बातमी. राज्यात कोयराचे राशी बरोबर कोयराच्यो कागाळी वाडपाक लागल्यात. स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो घोशणा जाहिरातींनीच उरल्यात. हाका संबंधित अधिकारी जितले जबाबदार तितलेच लोकय. कोलवाळे सर्व्हिस रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी फाटली 10 वर्सां जाली पळोवपाक मेळटा. लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. वाठारात दुयेंसां पातळपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. हो कचरो पळोवन पळयला आनी हो कचरो 1-2 दिसाचो न्हू. हो कचरो म्हाका दिसता कमीत म्हयनो 2 म्हयने तरी जाले आनी तो तर काडून गेलो जाल्यार 2 ट्रक सहज भरतले. जेन्ना हांगासरलो MLA आसा पळय बाबू निळकंठ, तेका एक विनंती आसा की जाता तितल्या बेगीन हो कचरो हांगासून काडून दिवचो. तुम्ही या बाजूने दररोज जातात, तुम्हाला किती त्रास होतोय? तर वास वगैरे येतो भरपूर. आणि अशाच त्रासात तुम्ही किती वर्ष काढतात आता सध्या? 10 वर्षात 10 वर्ष झाली. हा हे कोण काढत नाही? नाही कोण काढत नाही. हे काय करायला पाहिजे आता? नाही आता नाही, लोकांना त्रास ना फालतू मध्ये. याचे बेमार वाढणार, लोक आजारी पडणार. इथे तुमचा गाडा आहे खाण्याचा बी काय? गाडा हो. कोलवाळे जे गोठेश्वराचे देऊळ हा पळय थंय आसा आनी तुमी पळोवंक शकता की ही गार्बेज जी आहा पळय ही गार्बेज आमचो सर्वीस रोड आहा पळय थंय गार्बेज उडयलेली आहा आनी हांगा आमचो नाला आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार म्हणटा की स्वच्छ भारत अभियान हे पळोवंक गेले जाल्यार हो कचरो हांगा इतको वास पडलेलो आहा की वास हो सोसून नवचो. आनी मेन म्हटल्यार हांगाच्यान स्कुलाची भुरगीं वयतात. हांगा 2-3 स्कुलां आसा आनी मेन सांगपाचें म्हटल्यार ह्या नाल्यासून आनी ह्या कचऱ्यासून रोगराई पसरूं शकता. आनी मुख्यमंत्र्यान सांगला की जो कोण कचरो उडयता पळय ताका 5,000 रुपया फायन म्हणून सांगलेली आसा तेणी. मेन म्हटल्यार कितलो कोटी येतलो काडपाक, फायन दिवपाक? फायन दिवपाक म्हटल्यार खुबशे पयशे लागता. हे पयशे खंय वयतात? हे सरकारा कडेच वयतात कितें आनी खंय वयतात? अजून मेरेन तरी मुख्यमंत्र्यान सांगल्या प्रमाणे एकाय मनशाक फायन मारलेली अजून मेरेन दिसूंक ना. मेन म्हटल्यार ही पंचायतीक एरिया पडटा. पंचायतीन हांगा हाडून एक बोर्ड मारूंक जाय की हांगा कचरो उडयचो न्हू म्हणून. कित्याक थंय आमचें देवूळ आसा हेज्या खातीर सरकारान हांगा बोर्ड मारूंक जाय आसलेलो. थंय बोर्ड मारूंक ना. नालो हांगा नाल्यान सगळे मलेरिया डेंगू जावन लोक मरूं शकता. हांव भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडेन मागता की आनी ही आमची पंचायत आहा पळय ही कोळवाळी पंचायत आहा हेंच्या कडेन मागता थंय बोर्ड लावपाचो आनी हो कचरो बेगींतल्या बेगीन काडून घेवपाचो. हो सर्वीस रोड जाता, तो हायवे जाता, हो नालो जाता, भायल्यान आमचे देवाचें देवूळ आसा आनी हो कचरो कमीच कमी 2 ट्रका वयर आसूंक जाय असो म्हाजो अंदाज आसा की असो आनी एक आमच्या पंचायतीन तसोच जाल्लो तेन्ना आमी काडले. हांव एकूच म्हणटा कितें आमचो हो जो हांगालो जो MLA आसा तो कितें उशाक हात घालून येयला, तो एवढ्यान केन्नाच येयना, ही घाण ताका दिसना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. टॅग आसलेल्यो गायी रस्त्यार दिसल्यो जाल्यार कारवाय करतले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान नेटान सांगिल्ले. खांडेपार टॅग आसलेल्यो गायी रस्त्याचेर अतिक्रमण करून बसतात. खुद्द थंयच्या सोशल एक्टिविस्टांनी नदरेक हाडून दिला. मुख्यमंत्री कितें कारवाय करता ते पळोवपाचे. टॅग आसलेल्यो गायी रस्त्यार दिसल्यो जाल्यार कारवाय करतले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान नेटान सांगिल्ले. खांडेपारा टॅग आसलेल्यो गायी रस्त्यांचेर अतिक्रमण करून बसतात. खुद्द थंयच्या सोशल एक्टिविस्टांनी नदरेक हाडून दिला. मुख्यमंत्री कितें कारवाय करता ते पळोवपाचे. रस्त्याचेर जेन्ना गोरवां आसात तेन्ना लोकांक खूब एक्सिडंट जातात आनी तुमी पळयतात सगळे वयत थंय हायवेचेर सर रस्त्याचेर गोरवां आसात
आनी गोरवांक लागूनच हो चड प्रॉब्लम जाता. आतां सद्याक नवरात्र चलता आनी नवरात्रा खातीर रातचे लोक देवळां वतात, मकर उत्सवाचो आनंद घेवपाक वयतात आनी तांकां एक्सिडेंट जाता. कित्याक ही गोरवां जेन्ना लायट ना तेन्ना गोरवां कळना आनी काळी गोरवां असल्यार आनीच सारकी कळना, ताका लागून चडशे एक्सिडेंट जातात. ताका लागून लोकांची मागणी आसा की ह्या गोरवांचो बेगींतले बेगीन बंदोबस्त करचो. कित्याक एक तर तांकां गोशाळेन घालचें नाल्यार गव्हर्मेंटान करचें. आमी आयज धवळे हांगा आसा, धवळे हायवेर आसा, थंय भगवती देवूळ आसा. आयज ह्या हायवेचेर एक म्हणजे रातच्यो सारक्यो लायटी पेटना. त्या बरोबर हांगा हो जो रस्तो आसा, ही जो जागो आसा ह्यो गोरवांचो जाल्लो आहा पयलो जागो. आनी दर रातची हांगा ह्या रस्त्यार गोरवां बसलेले आसता. एकाची रस्त्यार लायटी पेटना जाल्यार गोरवां हांगा गाडयेवाल्याक कांय कळना आनी हांगा जायते एक्सिडेंट जाले ते गोरवांक लागून. हांव मागता सरकारा कडेन की ह्या गोरवांक लागून हायवे जर अशी गोरवां बसली जाल्यार तुमकां खबर आसा हायवे कितल्यो हॉट स्पिडीच्यो गाडी येता. त्या प्रमाणे गोरवां लागून मनशाक तशें गाडयांक हांगा मोठे मोठे एक्सिडेंट जाता. ह्या गोरवांक लागून आयज सरकारान कितें तरी बंदोबस्त करचें. एक म्हणजे ही गोरवां अशी रस्त्यार जी भोंवता तांकां एक सुरक्षीत जाग्यार दवरचें, गोशाळेन दवरचें. आमकां खबर आसा गोशाळा ऑलरेडी बांदलेली आसा. तेन्ना ही गोरवां अशी भोंवता तांकां एक म्हणजे पंचायतीन तेजेर एक्शन घेवची, ना जाल्यार गव्हर्मेंटान गोशाळेन ती सगळी गोरवां व्हरची, तेन्नाच हांगा एक्सिडेंट जावपाक कमी जातले. तशेंच ज्यो लायटी खंय खंय रस्त्याक हायवे पेटना त्यो सगळ्यो लायटी त्यो जाता तितले बेगीन पेटोवपाक जायो. कित्याक लायटीक लागूनूच चड चोरी जाता लायटी पेटनासतना, तशेंच एक्सिडेंट जाता. 6 महिन्या आधी पंचायतीन हांगाची सुमार 230 गोरवां उखललेली. 2 वर्सां आधी पंचायतीन शिकेरी मयेचे गोशाळे कडेन कबलात केल्या, पूण सद्याक ताचे डबलीन गोरवां रस्तो आडोवन बसलेली दिश्टी पडटा. पंचायत गोशाळे मदीं कोफुसांव जाला. कितें तें सरकारान सोदून काडचें, पूण लोकांक थाकाय मेळोवन दिवची. खांडेपारचो एक्टिविस्ट संदीप पारकारान मागला. आज तुम्ही पळयता आसतले की गायांचो विशय जो आहा पळय न्ही तो भयंकर एक हेडीत जावन पडलेलो आसा गांवच्या लोकांकूय आनी पंचायतीकूय बीन. 2 वर्सां पयलीं एमओयू सायन केल्लो शिकेरी गोशाळे बरोबर आनी तेजे नंतर कितें जालें तेंच्यांनी रिजोल्युशन घेवन फुडें धाडलो तो एनिमल हजबंड्रीक आनी फुडें गायो उचलप सुरू जाल्यो. आज पर्यंत इन्क्लुडींग इंजर्ड गायो आसा पळय न्ही त्यो धरून 230 सुमार गायो लिफ्ट केल्ल्यो आसा. पण लिफ्ट करून जे कमी जाल्लें पळय न्ही प्रमाण ते आतां पळयत जाल्यार उलटें जालां. आतां आनीक डबल गायो आमकां रस्त्यार दिश्टी पडपाक लागल्या. हो एक भयंकर मोठें कोडें आसा. कित्याक गायो ज्यो कमी जाल्ल्यो पळय न्ही आतां रस्त्यार पळयत जाल्यार सामक्योच चड जाल्या. रातच्यो जर इतल्यो हेडीत जाल्यार हांगा ओपोडार जवळ जवळ 60-70 गायो बसलेल्यो आसता. वयल्यातल्यान कंटेनर येता, टँकर येता, गांवचे लोक येता वयता. म्हणजे आमकां इतले त्रासदायक जालां पळय न्ही. दुसरे ते बाजारान बेकरे कडेन आमगेली प्रायमरी शाळा आहा पळय न्ही थंय जर रातच्यो जर पळयत न्ही जाल्यार इवन टॅक्स सुद्दां आशिल्ल्यो गायो सीएम आमचो प्रमोद सावंत म्हणटा की त्यो गायो सोडपाक मेळना पूण एक्शन घेतलो. पण हांगा रस्त्यार तुमी सकाळीं या दनपारी रातचे तुमकां केन्ना येता त्यो गायो तुमकां रस्त्यार दिश्टी पडटल्यो. आख्ख्या गांवच्या लोकांक त्रास चल्लो आसा. शाळे कडेन आमच्या भुरग्यांक तर इतलो त्रास जाता थंय पयलीं आमकां थंय पार्किंग मेळना आनी तितून गायो बसलेल्यो आशिल्ल्या कारणान कितें जाता आमकां कशें तरी भुरग्यांक देवन थंय भायले भायर धाडचें पडटा. ताका लागून म्हाजी मागणी आसा पंचायती कडेन एनिमल हजबंड्री कडेन आनी प्लस आमचे गोंयचो सीएम बाब प्रमोद सावंता कडेन की हो जो गायेचो इश्यू आसा पळय न्ही हो सद्या आतां 7 म्हयने जाले हॉल्टार आसा. गायो ज्यो उचलताले पळय न्ही शिकेरी गोशाळे ते सद्या बंद जाला. ते म्हणटा काही पयशांचे पेमेंट जावपाचो आसा. पंचायत म्हणटा आमकां पेमेंट येवंक ना, एनिमल हजबंड्री म्हणटा पेमेंट येवपाचो आसा. सो नेमको कितें इश्यू आहा तो तेंच्यांनी बेगीन बेगीन सॉर्ट आउट करचो आनी हो विशय एकदां तो तडेक लावचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी वैष्णवी साळगांवकार. कुडबॉन जेटीचेर बसयल्ल्या बायो टॉयलेटींचे शुल्क म्हयन्याक चड आसा. दर म्हयन्याक 10 लाख आसात ते उणे करून 2 लाख करचे बोट धन्यांनी मागला. जाल्यार 7 दिसां भितर उरिल्ली कामां जाग्यार पडटली अशें मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगले. पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान अतिरिक्त जिल्लोधिकारी आनी नुस्तेमारी खात्या सयत कुडबण नुस्तेमारी जेटीची पळोवणी केली. बोट धन्यांकडेनय तो उलयलो. खंयच्यो गजाली जाग्यार पडल्यात, खंयच्यो अजून पडपाच्यो आसात ताचो ताणें नियाळ घेतलो. 10 lakhs पर मंथ म्हणल्यार आमकां एक बर्डन आसला. ऑलरेडी बोटकारां हे वर्सा कॅच बरी ना आनी एनादर 10 lakhs फॉर नेक्स्ट मंथ आमकां सारकें बर्डन. कित्याक अजून फिशरीजा टॉयलेट अजून फाउंडेशन माताय थिंगा इट मायट टेक एनादर 6 months. So 6 months is totally 60 lakhs for us for 6 months. It's a huge burden for us.
कितें सोल्युशन बी काडया म्हणटा सोल्युशन फाल्यां सरा सांगलां मातशें आमकां कितें कन्सिडर कर म्हण ते ओनरा कडेन कांयच नाका उलयन फ्रॉम 10 lakhs to come down to some at least 2-3 lakhs is okay per month, and 10 lakhs is a burden for boat owners every month. Here today, primarily to review what is the progress, and I'm personally happy that from the day we came, when CM came, to today, there's a vast transformation at the jetty. I'm sure you all too will agree that there is a lot of progress. Few small things are remaining, which I'm sure within the next few days we will get solved. For example, water pipeline has been laid. Unfortunately, the tanks, they've ordered the tanks, but the tanks have not reached. So once the tanks are reached, he will immediately give the connection. The water issue is solved. Electricity department has, the government has provided illumination in the shed. So things are happening, but work doesn't get over. There's always continuously something or other that comes. They have different ideas, and I definitely believe, had it not to be the support they gave us, we would not have reached where we are today. And therefore, whatever small things the Federation is asking for, I believe it is our duty to try and deliver them. So that's why I'm saying, otherwise I think 99% of the work is complete. Maybe we have to give a good wash to the jetty, and that's it. But I'm saying on the outer side 7 days. The small things they have suggested, which we will try and implement as soon as possible. पार्किंगेच्या विशयाचेर आलेख सिक्वेरा उलयलो, पळयात. Parking has not been serious. Parking has today whatever boats are on the jetty are per se vessels that have returned after fishing. Yes, there is one vessel which you have overheard us talking, and that is why you are raising the issue. I believe that vessel sought permission from the department to park for 10 days. 10 days have passed. I have requested the officers of the fisheries department to immediately issue him or charge him with that fine which the government has notified of 1 lakh. आणि बोट धनियांच्या प्रश्नांचेर अलेक्सान जाप दिली. तुम्ही दिवपाचे तेतून डिसायड केलें मरे सगळें आसतना तोय आलो डिसिजन घेवपाक ना तो दुसरे म्हयन्याक कलेक्शन आतां कमेंस करना कोण बँकरप्ट ना बँकरप्ट हांव तो आनी हांव बँकरप्ट करना कित्याक एज अ ह्युमन बिईंग it is our right to cry. No. Anyway, you all have to solve the problem. Government is not going to pay. How you all are going to pay, you all see. But you have to ensure that Kaitan is paid in advance every month. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राव, जवाहर बर्वे आणि मुझेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात अपघातांचो आंकडो मळबाक हात लावपाक लागला. दुचाकी चलोवप्यांनी हेल्मेट घालप सक्तीचे करून दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान नो हेल्मेट नो पेट्रोल अशी ऑर्डर दिल्या. ही ऑर्डर काणकोणां लागू जाल्या. पळोवया कितलो तेंप ही मोहीम चालू उरता ती. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ली ऑर्डर काणकोणच्या मामलेदारान वाठारांनी काय पेट्रोल पंपाचेर लागू केल्या. हेल्मेट घातिल्ल्यांकच पेट्रोल घालपाक मेळटले. काणकोण पेट्रोल पंपार तशे बोर्डय मारल्यात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. वाहतुकीच्या संबंधान आणि त्याच बरोबर जे गोंया अपघात जाता ताका लागून सध्या गोंय सामकें गाजपाक लागल्या आणि हाकाच लागून आता सरकार आणि वेगवेगळी ऑथॉरिटी ॲक्सिडेंट जावपाक जायना आणि मनशाचो जीव वचपाक जायना हाजे खातीर वेगवेगळे रूल आपणायत आसा. खास करून आयज जर पळयलें आमी जो आमचो सावथ गोवाचो कलेक्टर आसा ह्या सावथ गोवा कलेक्टरान एक अशी ऑर्डर रिलीज केल्या आणि त्या ऑर्डरीच्या अंतर्गत काणकोणच्या मामलेदारान काणकोणातल्या कांय पेट्रोल पंपाचेर नो हेल्मेट नो फ्युअल
अशा तरेचे इन्स्ट्रक्शन्स बोर्ड तांच्यांनी जारी केल्ले आसा आणि हे जेन्ना मामलेदारान जेन्ना इन्स्ट्रक्शन पेट्रोल पंपावाल्यांक सांगले त्या वेळाचेर तांच्यांनी आतां पेट्रोल पंपाच्या सगळ्या खांब्यांनी अशा तरेचे बोर्ड लायला आणि 14 तारखे साकून खंय हो प्रॅक्टिकल रित्या रूल फॉलो करतले आणि अशें जर जालें जाल्यार हांगासरच आतां वेगळ्या तरेचो वाद सुद्दां निर्माण जावंक शकता अशें आतां पेट्रोल पंप वाले सुद्दां सांगपाक लागिल्ले आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. 13 तारखेमेरेन जारी केल्लो येल्लो अलर्ट आयएमडीन 14 तारखेमेरेन आनीक एक दीस वाडयला. या काळात व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी गडगडपाची शक्यताय आसा. वीज पडपाची शक्यताय आशिल्ल्या नागरिकांक सादूर रावपाचो सल्लो दिला. या सप्तकांत वीज पडपाच्यो जायत्यो घडणुको पयलींच घडल्यात. कांय इमारतींचें लुकसाणय जालां. पावसाच्या वेळारय खर वारो येवपाची शक्यताय आसा. पावस नासतना उष्ण आनी दमट हवामान तिगून उरतलें. दिसाचें तापमान 33 जाल्यार रातच्या वेळार 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. आयएमडीचो 14 तारीख मेरेन येल्लो अलर्ट. फुडल्या 5 दिसांत गडगडाची शक्यताय. शेनवारचें तापमान 33 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. गोंय आनी उत्तर कर्नाटक दर्यादेगेर उण्या दाबाच्या वाठाराक लागून चालू आशिल्लो पावस आतां वायव्ये कडेन गेला. ही स्थिती 13 ऑक्टोबरच्या सकाळी मेरेन मध्य अरबी दर्याचेर उदासीनतायेंत चड खर जावपाची शक्यताय आसा. आयएमडीन 12 तारीख मेरेन बोट धन्याक खर हवामानाची शिटकावणी दिल्या. वाऱ्याचो वेग 35 ते 45 किलोमीटर आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.